आयज पयलीं म्हणटा तो आमचे सगळे रिपोर्टर भावांक हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. तुमी आमी आपयले आनी आमकां सदांच आदाराक पावता देखून आमकां गोंयकारांक. आयज आमचो इश्यू म्हणल्यार असो आहा, आमी आयज फातोर्डा, आमी रावताय सगळे फातोर्डा आनी हे फातोर्डा आमच्या माडेलाचो गांव, वॉर्ड नंबर 1. आतां हो पळय आमी उबे आहा, हो आमचो पुर्वजांचो आनी पुर्वजांचो रस्तो. आतां हे रस्त्याचेर आमकां एक प्रॉब्लम स्टार्ट जाल्लो आहा. प्रॉब्लम म्हणल्यार असो, आतां हिंगा एक बिल्डींग येयल्या. ही बिल्डिंगाचें नांव जावन आहा दानिका चेंबर. ही बिल्डींग हिंगा येयल्या आनी ही बिल्डींग येयल्यार आतां जाली एक 20 वर्सां. बट हिंगा पळय सगळे आमी लोक आहा न्हू, हे पुर्तुगेज टायमा वयल्यान सगळ्यांची सेल्डीड आहा, सगळ्यांची प्रॉपर्टीची. आयज हे बिल्डिंगांतले जे कोण चेअरमॅन आनी कोण तेंचे आसा ते चेअरमॅन आनी कोण तेंचे मेंबर सेक्रेटरी आनी कोण तरी हिंगा येवन आमकां सगळे गोंयकारांक आमकां हिंगा गांवच्या लोकांक त्रास दिवंक लागले. त्रास म्हणल्यार अशें ते म्हणटा ही वाट आहा ती हूंय तेंची प्रॉपर्टी. आतां बिल्डरान ही प्रॉपर्टी घेयला तेन्ना बिल्डरान हो सेल्डीडांतलो डॉक्युमेंटाचेर पेजीचेर नंबर आहा 12. ओके, आतां ते डॉक्युमेंटान बिल्डरान बरयल्लें आहा हो ट्रेडिशनल रोड म्हूण, हो पुर्वजांचो रोड म्हूण, आनी बिल्डिंगाच्या सेल्डीडान हे आहा हे आमी बरयल्लें ना, हे खूद बिल्डरान बरयलां. कित्याक तेका खबर आसलो हो रोड आहा म्हूण पयलीं बिल्डींग ही प्रॉपर्टी घेवच्या पयलीं. आतां हे कोण आतां 20 वर्सांनी हेंचे कोण हे येयले हे बिल्डिंगांतले आपूण चेअरमॅन म्हणून, आनी हे आतां डिमार्केशन करूंक सोदताय. हो आमचो गांवचो रोड आनी सर्वे डिपार्टमेंट येता तेंच्या बराबर आनी हिंगा येवन हे नीस पुरून वयता 12 मीटर. बिल्डिंगाचो प्लॅन आहा आमकडे, बिल्डरान दाखयल्लो आहा 3 मीटर रोड दाखयल्लो आहा, जाल्यार 12 मिटरांचेर हातोर पुरून गेले. आतां हो रोड तर आहा जाल्यार हो बिल्डिंगाचो प्रॉपर्टी कशी जाली? रोड आहा तेका प्रॉपर्टी म्हूण नाय, रोड आहा तो रोड आनी प्रॉपर्टी आहा ती प्रॉपर्टी. बट आतां हो आमचो ट्रेडिशनल बिल्डरान खूद सेल्डीडान बरयल्लो आहा आनी हे जी कमिटी आहा हे खंय तरी आमकां गांवच्या लोकांक हे त्रास दिवंक सोदता. आतां जालां कितें, हिंगा एक फाटल्यान एक प्रॉपर्टी आहा, एक बिल्डरान गेल्ली आनी ते प्रॉपर्टीक रोड ना. आतां तेका लागून हे मनशांक, हे कमिटीच्या मनशांक आहा तेंकां ते बिल्डरान मुखार काडले आनी एशीसून ते 12 मीटर रोड व्हरोंक सोदता. हिंगा कांय 12 मीटर रोड ना आनी हो रोड तेंच्या अंडराक. जेन्ना खूद बिल्डर सांगता हो ट्रेडिशनल रोड म्हणून, पुर्वजांचो रोड म्हणून, जाल्यार ही बिल्डिंगाची जायना. आनी सर्वे डिपार्टमेंट पळय आहा तेंकां तेणी म्हाका दिसता मिसगायड केला. तेणी येवन चोवपा जाय हिंगा खूद हो रोड आहा तो तेंची प्रॉपर्टी न्हू, कित्याक खूद बिल्डरान सांगलोले आहा ही पुर्वजांची वाट म्हणून. आतां म्हाका एक सोजमोना, आतां आमचे सर्वे डिपार्टमेंट मनीस येयले हिंगा, येयले आनी हातोर घालून गेले आनी एक पुसार येयले आनी तेन्ना हांवें तेंकां विचारलें बाबा तूं खंयच्या डिपार्टमेंटानसून येयला? तो म्हणूंक लागलो आपूण सर्वे डिपार्टमेंटान. हांवें म्हणलें तुकोडे कितें ऑर्डर बिडर आहा तुका दिल्ली हिंगा येवन हे भाटां मेजूंक? ओके, खंयच्याय भाटान गेले आनी मेजले म्हूण जायना न्हू, कित्याक आमची सगळ्यांची भाटां आहा, हो आमचो रोड. आतां सडनली तर कोण येता आनी हिंगा भाटां मेजूंक लागता जाल्यार आमी विचारतले न्हू बाबा तूं कोण आनी खंयसून येयला? ते कडेन काडूय ताणें आमकां दाखोवंक ना तेचो तो खंयचो डिपार्टमेंटाचो, आनी तेजी ऑर्डरूय ताणें आमकां दाखोवंक ना तो खंयच्या डिपार्टमेंटान तेका धाडला तो. हांव मागतां हे जे आमकां हिंगा आमच्या गांवच्या लोकांक हो हॅरेसमेंट चालू आहा हे आमचे गोंयच्या सीएमान हेचेर एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक आतां गोंयच्या सीएमान सांगलां जे कोण इलिगल हे भाशेन लोकांचे जे वाट्यो आहा, रस्ते आहा, हेंचेर कोण इलिगल कितें तर आपले कायदे चलयता तेंचेर आपूण एक्शन घेतलो म्हूण. आतां आमचे सगळे गांवचे लोक आमी आतां सगळे भायले लोक न्हू, सगळे गांवचे लोक, हो आमचो रोड हो. आतां हे बिल्डींग म्हणटा आपली प्रॉपर्टी आनी डिमार्केशन करूंक येता, हें कशें जाता? सो हांव मागतां आमच्या गोंयच्या सीएमान तशें आमचे जे कायद्याचे आहा तेणी हेचेर एक्शन घेवंक. आनी आमच्या फातोर्डा पुलिसांनी बीन आमी वचून फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन दिल्ले, तेणी काडून कलेक्टरान केस घायल्ली आहा. आतां केस चलतना ह्यो मोस्ती पडना. आतां हांव नको हे आतां हांकां गव्हर्मेंट के भाशेन एश कोन्न हें धाडटा हे रोड ब्लॉक करूंक आनी हे तेंचे प्रॉपर्टी म्हूण सांगपाक म्हाका हें कांय सोजमना. आनी एक नोटीस धाडला हिंगा आमकां सगळ्यांक. सांग आमकां नोटीस धाडला कळ्ळो, आमगे नांव हिंग घायलो आहा, मेजपा आनी हूंय आहा तेंगे नांव ना, आमगे नांव घायला, आमगे घर रस्त्याचेर आहा कळ्ळो. सर्वे डिपार्टमेंट म्हणटा तेंकां आमगे घर मेळना म्हणून
अशें करून कितकोन जावपा शकता मेळना म्हणून कळ्ळें न्हू तुमकां आनी हें नांव अशें करून गायलो आहा आमगे सगळें नांव आता हो नोटीस येयल्लो आहा तेका नोटीस येयला हिंगा 4 जाणां आनी नोटीस येयला तेजेर दॅट पर्सन इज नॉट फावंड म्हूण आहा अरे गांवचे लोक हिंगा घरांनी रावता तेंची ओन घरां आहा आनी हो मनीस मेळना म्हणटा हांव मागता आमचे जे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा आमचे सीएम आनी एक हुंचे डिपार्टमेंट एक पडटा हे आमचे सर्वे डिपार्टमेंटाचेर मातशें एक्शन घेवचें हे नोटीस धाडून हे मनीस मेळना म्हणटा ते हिंकून कोण इन्वॉल्व आहा आनी कोणाचें कितें आहा हेजेर मातशें एक्शन जावपाक जाय हो आमचो डिमांड आहा गांवच्या लोकांचो आनी ते जाले भाकार हें जाल्लें आहा आमच्या गोंयांत आतां सर्वे डिपार्टमेंटातले कितें म्हणटा ऑफिसर कितें म्हणटा आमचो एडवोकेट ते कडेन उलयल्लो सो एडवोकेटान ताका सांगलां आमी ऑब्जेक्शन घालता आतां जाता तितले बेगीन आतां घालून ऑलरेडी दिला आसतलें एडवोकेटान सो आतां बंद जातलें खंयच्या टायमार तुमचें नांव कितें मिलाग्रीस म्हजें नांव शर्दीप परेकर